Father Stanley Filipino Sahib Vigar हांचे तावन मानाची वाट स्वीकार करच्याक हांव विनंती करता. जर ती कोणी ना तर तांच्या कुटुंबाची कोणी येवन मुखार येवन वाट स्वीकार करची. देव बरें करूं. Mr. Titus sama Teparia Sad Ergami Sita Maria Games Team Ullala Hoige Ergami Sita Netravati Minugara Sangha Ullala Hoige Permanuru Ergami Sita Nabil Vanita D'Souza Nicotam Samingel Boilovado Ergami Sita Violet Venetia Vega San Paulo Dusrovado Ergami Sita Valita D'Souza San Paulo Dusrovado Ergami Sita Lisha Blenisha Blesia D'Souza San Paulo Boilovado Ergami Sita Henry Aileen and Hampton D'Souza San Pedro Vado Ergami Sita Helen Vega San Paulo Boilovado Ergami Sita Teresa D'Souza Bagavan Kursavado Ergami Sita Harry and Teresa D'Souza San Pedro Vado Ergami Sita Darren Ferraro San Paulo Boilovado Ergami Sita John and Lavina Ferraro San Paulo Boilovado Ergami Sita Jocelyn Livian Ferraro Live Ferraro San Paulo Boilovado Ergami Sita Vilma Maria Pinto San Paulo Boilovado Ergami Sita Aston Olivera San Paulo Boilovado Ergami Sita John Florin D'Souza San Paulo Boilovado Ergami Sita Herald Dana D'Souza San Paulo Boilovado Ergami Sita Macklin Sunita D'Souza San Paulo Boilovado Ergami Sita Benny D'Souza San Paulo Boilovado Ergami Sita Melvin D'Souza San Paulo Boilovado Ergami Sandita Suraj Zita D'Souza San Paulo Boilovado आपल्या तिसऱ्या जन्मसंदर्भी अर्गान जावन दिता ॲश्लिन वलिवरा San Paulo Boilovado जन्मसंदर्भी अर्गान जावन दिता ॲश्ली शाइना D'Souza बगाई मायवडो अर्गान जावन दिता इलियास D'Souza जेजुरायवडो अर्गान जावन दिता सियॉन सर्विन उर्वा फ्रेगज अर्गान स्थिता विक्रम प्रीता D'Souza सन एंटोनी पोइलो ओंबतुगेरे अर्गान स्थिता विजय ममता मंदिर जेजुरायवडो Ergami Sita Reason Lord Fishing Boat तथे कामागार आपल्या नव्या जन्मसंदर्भी Ergami Sita Steen Preston D'Souza San Paulo Boilovado आपल्या मोठा 5 वर्षाच्या जन्मसंदर्भी अर्गान जावन दिता फिलोमिना प्रेमलता D'Souza San Paulo Boilovado आपल्या 40व्या जन्मसंदर्भी अर्गान जावन दिता स्टीवन D'Souza San Paulo Boilovado आपल्या 10व्या खासदारीच्या संदर्भी अर्गान जावन दिता स्टीवन प्रेमलता D'Souza San Paulo Boilovado Ergan जावन दिता गॉडविन प्रमिता आणि प्रेस्टन D'Souza San Paulo Boilovado सिरिल जॉन D'Souza निकोटाम San Paulo Boilovado San Pedro चे ग्रुप ऑफ बोट्स मलाक हेराल्ड D'Souza सोनल एंजल D'Souza बलाइकी मायवडो हितेश आणि डेनवर D'Souza बगेवन कुर्सवडो सिप्रेन D'Souza आणि फ्लोरा D'Souza बगेवन कुर्सवडो फ्रांसिस D'Souza आणि चंद्रावती बगेवन कुर्सवडो Priscilla Coutinho Nicotam Modipo Melvin D'Souza
Naguri, Rita D'Souza Nicotam São Paulo, Poila Bodo. Clifford D'Souza San Sebastião, Poila Bodo. Glerida D'Souza San Sebastião, Poila Bodo. Valerian Michel D'Souza, Jesurai Bodo. Madulo, Carmen Chikatire. Ravi Prakash D'Souza, Balaiki Mai Bodo. Devadin Intro and Devadin Clara Church, Magnicida. Hedian Teresa D'Souza, San Pedro Bodo. Devadin George and Devadin Maria Church, Magnicida. Hedian Teresa D'Souza, San Pedro Bodo. Devadin Rosario and Juliana Church, Magnicida. Valentin Vegas, Kuluru. Devadin Alphonse and Devadin Mercedes Church, Magnicida. Lesson Pritam D'Souza, San Paulo, Poila Bodo. Devadin Rosario and Juliana Church, Magnicida. John Lavina Ferraro, San Paulo, Poila Bodo. Gachalma Pinstita, Xavier Montero, San Paulo, Poila Bodo. Baribalai Kiman Chikatira, Jingle Swalis, Mumbai. या सर्व ते सांबसून आणि आमच्या वैयक्तिक सांबसून या मिसावळी आम्ही विशेष रीतीन माग्या तसेच या मिसाचे प्रधान या जावन आसात आमचे नवेस विगार मनदीक बाप त्रिशान तांकां आमी स्वागत करचे सगळे आयच्या या मिसाच्या बलिदानांत हांगासर भाग घेवंक आमचे सगळे आसात आमचे आदले सहाय्यक विगार बाप निलेश तसेच निर्मला कोवेंताचे चापले मनगडे आजत बाप वलेरियन पिंटो तांकां सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानांत हांव स्वागत करता आनी तशेंच हांगासर समजल्या दर भयणीक आनी सांपेद्रोच्या ह्या कपेलाच्या सर्व भक्तिकांक मोगाचो स्वागत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो. आमी सगळीं एकवटान जावन सांत पेद्रोची परब आचरण करूंक ह्या वेदी भोंवती जमल्या. आयची देवस्तुती क्रिस्ताचो पाटलाव कर जिणी परिवर्तन करूंक उलो दिता. जेजून हसकत आनी चंचल जावन आशिल्ल्या सांत पेद्रोक विसलें आनी बडवंत केलें. सांत पेद्रो जेजू संपूर्ण जाला जाल्या उपरांत जिवान जेजूक व्हरतो सागसावंक पावलो. आमच्या जिणेंत त्याच जिवान जेजू सागसावंक आदार मागया. आमी सर सांत पेद्रोच्या मजतीन देवाची सबार आशिर्वादां सोडल्या. ह्या सर बरेपणा खातीर देवाक गर्गां दिल्या. फुडल्या दिसांनी सडीत मापान भवार्थी जिवितांत घट जावंक आनी एकवटान जिवंक जाय असची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. सांत पेद्रो जेजू मिसून काडलो मोगाचो सीस जेजू सांगाता तुजो आसलो आनी केन्ना जेजून ताका आपयलें आनी म्हणालो हे म्हज्या फाटल्यान आनी मनशाचे पाटी हांव तुका करतलो म्हूण. त्याच परी सर्वस्व सांडून जिणेच्या अखेर पर्यंत तो जेजू सांगाता रावलो मात्र न्ही जेजू खातीरच आपलो जीव ताणें अर्पिलो. आमी सर्व सांत पेद्रोची भक्तिका ताच्या मानान आमकां मेळ्ळ्या सर्व उपकाराक देवाक आमी अर्घ्यां दिवया. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरे वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. पातकाची कडी दूख करन सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर्व देवाला आनी तुमकां वळखयना जगम्या सर्व संता आनी जीवन प्रदान सारक सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थूया. सरपदवेदार देवा, भाग्यवंतो पेद्रो तुझ्या धनदूतांची धबजीक बरबसून म्हणून आज आम्ही संतोषाने काय झाल्या तांच्या मन्यापणावर बी पवित्र सभेचे सुरवेक भावार्थाचे देणे तुवे तिका पाव केले. तांचे शिकवण आम्ही सदा आणि सर्वदा पाळून तू आमकां घटाय दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्तावर बी तो कोण देव तुझे सोहे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आणि राजवाट चलयता ससनाच्या ससना. धनदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्यावेळार ते हेरोदयान पवित्र सभेच्या थोड्या सांग्याक दगदूंक सुरू केले. आमच्या भावाचे जाकोबाचे ताणें शीस कापयले. ही करणी सुदैवाक मानवाली ती पळोवन पेद्रुकी धरोंक तो फुडें सरलो. हे बेकामी मुंड्याचे परबे दिसांनी घडले. पेद्रूक ताणें धरून बंदेंत घालो आनी तसो पारो करूंक सोग शिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले. 5 परबे उपरांत ताका लोकां उजीर हाडचो म्हणून हेरोदीन आलोचना केल्ली. पेद्रू अशें बंदेंत बंदोबस्तेर आसतना ताचे पासून पवित्र सभेचे मागणे खरें नासतना देवा उजीर चडात आसले. हेरोदीन पेद्रूक लोकां उजीर हाडचो आसलो. त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू 2 कारागारांमध्ये न्हिदून आसलो. 2 सांकलींनी ताका बांदून घालो आनी बंदेच्या दरवट्या सरशी पारे राखण घर नासले. अशें आसता एका दिसांनी ताच्या बोगलेक सगळेच परसो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलेलो त्या कुडांत उजवाड पांकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाराक तापडले आनी ताका जागोवन म्हणलें, उठ, वेगळी उठ. तितल्यार ताच्या हाताच्यो सांकली निकळून पडल्यो. तो त्या दुतान म्हणलें, तुजो कमर बांद आनी तुजो हांडो घाल. पेद्रून तशेंच केलें. उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हणलें, तुजो शेलो पांगर आनी म्हज्या फाटल्यान ये. आनी पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो. तरी देवदूतान आपणाक केलें तें एक खरी गजाल म्हूण तो नेनासलो. आपूण एक दर्शन देखता म्हूण ताणें लेखलें. अशें ते पयलो आनी दुसरो पारो उतारले आनी शहराक पावयताल्या वाटेक ते कोण आसलेल्या लोंबडाच्या दरवट्या सरशी पावले. तो दरवटो आपापीच तांकां उक्तो जालो. ते भायर गेले आनी एक गल्लेंतल्यान ते उतरलेच तो दूत पेद्रूक सोडून गेलो. तितल्या भितर पेद्रू सैराणार आयलो. ताणें म्हणलें, आतां हांव खंडीत जालां. देवान आपल्या दुसाक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी सुदेव लोकांक म्हाका करीचय म्हूण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो. देवाचे उतार हे. Ullasan
बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप प्रितीच्या हांव आतां म्हाका बरी कसो भेटोवचे स्थितीत पावला हांवें बेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवला म्हजो बाबत हांवें सांबाळला आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा हो मुकुट नितीचो म्हूण सोबितात म्हणटा तो सोमी त्या निमाणे दिसा म्हाका दितालो म्हाका मात्र न्हय ताच्या येण्याक अत्रेगो नासलेल्या सोमेस्तांनी तो दितालो सोमी म्हजे बगीणच रावलो आनी ताणेंच म्हाका गटाय दिली देखून हेर जातीच्यांनी काण दिशे म्हजे मारिफात सुवार्थ संपूर्ण तरान परगट केली अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बाचाव जालो सर वायटांतलो आनी ही सोमी म्हाका निवारतालो आनी आपल्या सर्गींच्या राज्यान शाबीत वन पायतालो ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं आमीन देवाचे उतर हे देवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू सेजारिया फिलिप्पी नावाच्या प्रांतात येऊन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिष्यां लागीं विचारले मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात तांणी जाप दिली थोडे तो स्नान दाता जुवांव म्हणटात हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर थोडे येरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात तर जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात सिमोन पेद्रून जाप दिवं म्हणलें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तर जेजू पेद्रूक म्हणालो भागी तूं सिमोन योनाच्या पुता कित्याक हे तुका उगडापे केले कोणेय मनशान न्हय बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे घडाप आनी ह्या गडपाचेर हांव म्हजी धर्मसभा बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो सावियो दितलो जे कितें संवसारी तूं आडवारतलोय ते सर्गी आडवारलेले जातले आनी जे कितें संवसारी तूं सडयतलोय ते सर्गी सडयलेले जातले देवाचे उतर हे सतई मोगाळ भावानो भयणीनो आनी भुरग्यांनो पयल्यान पयले तुमकां सोमेस्तां सांत पेद्रूच्या परबेची परबी मनयता आनी सांत पेद्रू मारिफात जाल्ल्या चड बरेपणा खातीर अर्गां दिता आसतना मुखल्या तुमच्या जिविताचेर सांत पेद्रूच्या मजतीन तुमच्या जिविताचे वयर आनी तुमच्या कुटुंबा वयर
आशीर्वादाक वाडून येऊ दीत म्हणून मागता. फाटल्या थोड्या तेंपात आमी कोणाकी मेळ्ळ्या वेळार पयले विचारचे जावन आसात कशें आसात फादर आनी अशें उलोवणें मुखार वेतात. आनी उलोवन मुखार वेता आसतना सडावत जावन विचारचे एक सवाल आमचो मुखलो बिस्प कोण गे. आनी ताका आमी जाप दिनातल्या वेळार तेच मुखार म्हणटात थोड्यांची नांवां. आनी नांवां असो म्हणून कित्याक म्हणून विचारल्यार तांची जाप जावन पावता तो हुशार गे, तो जायते वर्सां परगांवांत त्या रोमांत वचून शिकलो खंय, तो जायते व्हड व्हड हुद्द्यार आसलो गे, आमच्या देशाच्या भायर रावून जायतो अनुभव ताका आसा खंय, अशें जायतीं कारणां ते दितात. आनी हाका पुराक म्हळ्यार बरें फाटल्या 2-3 म्हयन्या पयले दैली वर्ल्ड हाचेर एक न्यूज आयलो जायत्यांनी वाचला आसतलो. थंयसर चडून 5-6 जाणांची नांवां दिवन मुखले बिस्प ह्या 6 जाणां पैकी एकलो म्हणून थंयसर सांगलें. आनी कित्याक म्हणून ताणें कारण सांगलें. आनी कित्याक म्हणची कारणां येदुळूच हांवें सांगल्या प्रमाणे तांणी हुशार जावं पुरो, तांणी जोडली ती पदवी जावं पुरो, तांकां असलो अनुभव जावं पुरो, अशें विविध कारणां थंयसर दिल्ली. आनी थंयसर मुखार तांणी सांगलें मुखल्या एका म्हयन्या भितर हांचे पैकी एकलो बिस्प खंडी जावनी जातलो. आनी हे सांगलें चडून मार्च अखेरीक. पूण मार्च गेलो, एप्रील गेलो, मे गेलो, जून अखेर जावन आयलो आनी आमकां बिस्प जावंक ना. म्हणजे तांणी चिंतल्या प्रमाणे या ताणें कोणेय सांगल्या प्रमाणे जावंक ना. पूण हाका कारण कितें म्हणून आमी पळयलें जाल्यार खंडी जावनी आमकां मेळची जाप जावन आसा, हो हुद्दो या हे सेवेस्थान जावन आसा, आमी मनशांनी चिंतल्या बरें न्हय. ही विसवण करची जावन आसा सर्वेस्पर देवान पवित्रतेच्या सत्तेन जावचें जावन आसा. देखून बिस्प कोण जातलो, पवित्र सभेचे मुखेली कोण जातलो, केदळा जातले म्हणून कोणाची सांगूंक साध्य ना. कित्याक जे कितें मनीस चिंतता, जे कितें आमी भायले रूप पळोवन भायली संगती पळोवन आमी सांगता त्या प्रमाणे देव पळयना. देव ताची विसवण करता आसतना ताका जाय जाल्ल्या मनशाक तो विसरून काडटा, तांचे काळीज तो पळयता. तशेंच मुखार आमी पळयलें जाल्यार हांगासर जायते याजक आसात, जायती इश्टां धार्मिकां आसात. तांचे लागीं तुमी विचारलें जाल्यार खंडी जावनी ते सगळी लोकां पैकी जानवायेर भरलेले बरे शिकापण आसले, ज्या ग्रेस्त कुटुंबांत हांव ज्या सगळी गळीत आसले म्हळ्यार कारणा खातीर देवान तांकां विसरून काडूंक ना, आमकां विसरून काडूंक ना. बघार देवान ह्या जेजून आमकां विसरून काडटा, ताका जाय म्हणून जालें, ताच्या मिसावांत आमकां वाटेली घरी मुळे भोगाक ताका आयले आनी ताका जाय जाल्ल्याक ताणें विसरून काडले. देखून ह्या पवित्र सभेच्या त्या सेवेस्थानाक कोण केदळा येत म्हणून कोणेय सांगूंक साध्य ना. आनी मुखार भावनो आनी भयणीनो, सर्वेस्पर देव विसवण करता आसतना आपणाक जाय जाल्ल्याक तांचे काळीज पळोवन जाय जाल्ल्या व्यक्तीक विसवण करता म्हणच्याक पवित्र पुस्तकांतले थोडे दाखले आमी पळोवया. पयल्यान पयले उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता अब्राहमाचे आपोवणें. अब्राहमाक आपयतना ताका 52 वर्सां प्राय म्हणजे तो उतर प्रायेर आसलो. एका 85 वर्साच्या प्रायेच्याक सर्वेस्पर देव आपयता आनी म्हणटा तूं उठ आनी वच, तुज्या दायजांक गोत्रांक घे आनी मुखार वच आनी हांव दाखयता त्या गांवांक तूं वच. अब्राहम उतर प्रायेर आसा, ताका खंयसर वचूंक कितें करूंक त्या देशाची जनांची कोणाची वळख ना. पूण देवाच्या उतराक हळटी मान घालता आनी मुखार वेता. जर अब्राहम त्या दिसा म्हाका 52 वर्सां प्राय जाल्या, हांव उतर प्रायर आसा आनी म्हजे दीस थोडेच आसचे, म्हाका कश्टांचे म्हणून रावले जाल्यार ताका भावाक कसो बापय म्हणटे ना, ताचे द्वारे भावाक आमकां लाभतो ना. पूण देवाच्या उतराक हळटी मान घालून सर्वेस्पर देवान दिले विचावन तो मुखार व्हरता. ताच्या उपरांत आमी मैज विशांत पळयले जाल्यार सर्वेस्पर देव मैजेक थंयसर पर्वता वयर दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा वस्त फराव्या राया सरशीर आनी थंयसर ताच्या मुखांतर इजिप्तांतल्या लोकांक गुलामपणांतले सुटोवंक तुका हांव मुखेलपण दिता.
तेन्ना तो पयले म्हणटा सर्वेस्परा देवा त्या फराव्या रायसरची वचून सांगूंक हांव कोण म्हणजे उतर तो हायक तिचे म्हणे एका रितीची कावजेनी तो दाखयता जाल्यार उपरांत तो धैर्यान मुखार वता आणि ह्या द्वारे तांकां थंयसर बसयलेल्या गांवांक पावच्यात तो मुखेलपण घेता उपरांत आमी मुखारून पळयचे जाल्यार जायते प्रवादा विशयांत आमी आयकता जावं पुरो इजाया प्रवादा विशयांत आमी पळयले जाल्यार इजाया प्रवाद्याक सर्वेस्पर देव विसाव दिता आनी म्हणटा गेल्या सुरवेळेस तुवें प्रवादपण आरंभ करतना लोक तुका आयकून सुना पूण तुजें प्रवादपण सांडिनाका ह्या वेळार इजाया प्रवाद्यान विचारले सवाल की सर्वेस्परा देवा कितलो तेंप म्हणून तांचे लागीं हांवें विनंती करून रावो पूण सर्वेस्पर देव ताका मुखारून म्हणटा वच आनी विकल सावन मुखारून व्हरो सर्वेस्पर देवाचेर पातयेन दवरता मुखार तो विसावाक मुखार सरता जेरेमिया प्रवाद्याक आपयल्या वेळार जेरेमिया प्रवादी म्हणटा हांव आनीक ल्हानसो भुरगो म्हाका उलोवचें कशें म्हणून कळीत ना हांवें कोसून प्रवादपण करचें जाल्यार कशें गी म्हणून पूण सर्वेस्पर देव ताका आशिर्वाद दिता मुखार वेता आनी थंयसर प्रवादपण करचें विसावन तो मुखारून व्हरता जेजू क्रिस्ताचे मोगाळ भावांनो भयणींनो आनी भुरग्यांनो जर आमी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयले जाल्यार सर्वेस्पर देवान आपयता आसतना थंयसर आसल्या साद्या आस्कत मनशांक तो आपयता तांकां तो मिसाव दिता आनी उपरांत केन्ना ताच्या मिसावांक आपोवण्याक पाळो दितात गे त्या उपरांत तांकां तो ताच्या सत्तेन धैर्यान तो भरता ह्या द्वारे तांचे मिसाव यशस्वी जाल्ले आमकां कळीत जाता ह्याच प्रमाणे आमी नव्या सल्ल्यांत पळयले जाल्यार पयल्यान पयले आमी मोरये विशयांत पळोवया मोरी एक नाजरेत गांवची सादी स्त्री कडी जावणी थंयसर आसल्या पैकी जावं पुरो शिकपांत जावं पुरो पयशांनी जावं पुरो ग्रेस्तकायेंत जावं पुरो सभायेंत आनी जायत्यो सरयो थंयसर कडी जावणी आसले जागेंत पूण ते सर्वेस्पर देव वेंचून काडटा एका साद्या दुबळ्या चलयेक आनी तिका तो एका देवाच्या पुताचो आवय जावन विसवण करता मोरी आपले सुम्याची साकर तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हजे ते जावं म्हणून मुखार वेता आनी देवाच्या पुताचीच आवय जावन ते पावता आनी नव्या सल्ल्यांत आमी मुखारून पळयले जाल्यार जावं पुरो मातेव जावं पुरो जाकेव या जावं पुरो खंयचेय आपोस्तल आमी पळयले जाल्यार कोणी ग्रेस्तकायेन या शिकपी जावन या समाजेंत वयल्या हुद्यांत आसले तसल्यांक जेजून आपोवंक ना बगर जेजून आपयतना आपयले साद्या व्यक्तीक त्या साद्या व्यक्तीने थंयसर जेजूच्या मुल्याक पाळो दिलो ताच्या मिसावांत ते वांटेली जाले आनी तांचे द्वारे ताणें मिसाव मुखारून व्हेले आनी मुखार भावांनो भयणींनो आयच्या दिसा आमी आचरण करचें फेस्त जावन आसा सांत पेद्रोचे आनी सांत पेद्रो विशयांत आमी पळयले जाल्यार आमकां सुवातेंत वाचूंक मेळटा सांत पेद्रो एक पागी जावन आसलो पागी म्हणजे एक मोगोर या मोगोर जावन एका दुबळ्या कुटुंबांतलो एक सादो व्यक्ती जावन अशिकपी जावन तो थंयसर ताचें वावर करनासलो पूण केन्ना जेजू ताका आपयता तेन्ना तो फाटी फुडें पळयना कित्याक तो सादो मनीस जावन आसलो ताचे वयर जेजू वयर ताणें पातयेनी विश्वास दवरले देखून ताचे जाड दोन थंयसरच सोडता फाटी फुडें पळयनासतना जेजू वयर विश्वास दवरून तो मुखारून वेता कित्याक ताचे ते सादेपण तातूंत कळटा की जेजू वयर संपूर्ण विश्वास ताका आसलो म्हणून सांत पेद्रो विशयांत नियाळ करता आसतना दुसरो विशय आमकां मेळचो जावन आसा पेद्रो ते कपटपण नातले कित्याक ताचे ते जायत्या व्हड मनशांत शिकपी मनशांत आमी पळयले जाल्यार एका मुखेल्या लागीं उलयता आसतना ते जायते चिंततात जर हांवें अशें उलयल्यार हाचो परिणाम कितें जातलो हाचे द्वारे उलयल्या द्वारे म्हाका कितें लुकसाण जातलें गे एका उतरान सांगचें जाल्यार एक चाकोरू धण्या लागीं उलयता आसतना कितें मास्कां घालची या मस्किरी मारची म्हणटा हांव त्या प्रमाणे उलयता तर पेद्रो एक सादो व्यक्ती जावन आसले बरें सांगतलो देखून तो थंयसर सांगता हांव एक पातकी समया म्हजे तावन पयसर देखून उपरांत तो जेजू लागीं विश्वास दवरून म्हणटा सुम्या तुजे लागीं आसात उतरां जिबिताची आमी कोणा लागीं वचूं
अशें म्हणटा आसतना आमकां कळीत जाता की जेजू वयर संपूर्ण विश्वास दवरलो आसले बरी सांगून मोतींत कितें आसा तें कितेंच दवरिनासतना उक्त्यान उलोवचें तसलो व्यक्ती जावन आसलो सांत पेद्रो. आनी ह्याच कारणा खातीर जेजू ताच्या लागीं सवाल करता, पेद्रो सिमोनच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गे. पयले फावटी विचारतना तो म्हणटा वय सोम्या हांव तुजो मोग करता. दुसरे फावटी विचारता आनी म्हणटा वय सोम्या हांव तुजो मोग करता. आनी तिसरे फावटी परत तो विचारता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हांगासर जायते काजारी जोडी आसात. जर एकामेका लागीं तुमच्या बायलेन या घोवान तुमचे लागीं जर हांव तुजो मोग करताय गे या तूं म्हजो मोग करताय गे म्हणून विचारल्यार एक फावटी दोन फावटी विचारल्यार ते जाप दिवतले. तिसरे फावटी विचारल्यार खंडीत जावन तांकां राग येतलो. आनी आयच्या काळाच्या तरणाट्या जोड्या लागीं विचारल्यार खंडीत जावन व्हॉट्सअपार स्टेटस घालताले आनी म्हणटाले डोंट इरिटेट मी. म्हणजे एक फावटी दोन फावटी जावन पुरो, तिसरे फावटी विचारतना या उपरांत विचारतना थंयसर राग येता. अशें म्हणटा आसतना पूण पेद्रो थंयसर जेजू वयर विश्वास दवरता आनी म्हणटा वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हणून. आनी ह्याच कारणा खातीर त्या पेद्रोक पवित्र सभेचो मुखेली जावन वेंचून काडटा आनी त्या सगळ्या सर्गींच्या राजाच्यो सावियो दिता. पवित्र सभेचो तो पयलो मुखेली जाता. पवित्र सभेचो पयलो पाप साहेब म्हणून आमी सांगता. कित्याक जेजू वयर ताणें दवरल्या विश्वासाक, जेजू ताणें दाखयल्या त्या सादेपणाक, जेजू ताणें कपाटपण नासतना उक्त्यान उलयल्या खातीर, जेजू ताणें दवरल्या संपूर्ण विश्वासा खातीर. तर मग बाबांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा सांत पेद्रोक आमी मान करता आसतना आमी ते एक लिसांव शिकया. जेजू आमकां मिसांव दिता आसतना, जेजू आमकां आपयता आसतना आमची बायली सबाय जावंक पुरो, आमचे शिकाक हुद्दो जावंक पुरो, आमची ग्रेस्तकाय जावंक पुरो तें पळयना. बघा जेजू पयल्यान पयले पळयता आमचे काळीज. कशें जेजून पेद्रोक ताचे काळीज पळोवन ताका वरते मिसांव दिले की आमकांय आमचे काळीज पळयतलो आनी त्या प्रमाणे आमकां मिसांव दितलो. पेद्रोक मिसांव दिले, तो आस्कल तरी ताका ताणें विसले. आमी मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, हर एकलोय आस्कत जावन आसा. आमचे थंय जायते उणेपण आसा. ते आस्कत काय खंयचे उणेपण खंयचे आमकां कळीत आसा. पूण जेजून आमकां विसला, ताच्या मिसावांक आमकां आपयला. दुसऱ्यान पेद्रोक मिसांव दिल्या उपरांत ते मिसांव ताणें जबाबदारेन पाळले. कित्याक ते खंयच्या घडये जावन त्यो पवित्रतेच्या सत्तेन भरलो की सुवाता परगट करचे खातीर विविध गांवांत तो वेता. आपणाचो जीव बरोवंक सयत तो फाटीं फुडें करिना. त्याच प्रमाणे आमकांय हर एकल्याक मिसांव लाभला. पवित्र स्नानाद्वारे मिसांव लाभला. पेद्रो बरें आमकांय मुखेली जावचें मिसांव लाभला. जावं पुरो आवय बापायक तांच्या घरांत भुरग्यांक पयल्यान पयले बरें मुखेली जावच्याक, बाबा भयणीक तांच्या घरांत असल्या ल्हानशा या व्हडा बाबा भयणीक बरें मुखेली जावन त्या रितीन तांकां चलोवच्याक थंयसर जेजून आपोवणें दिला. वाड्यांत जावं पुरो गुरुकार जावन, वाड्याचे प्रतिनिधी जावन, वाड्या समितीचे सांदे जावन जेजूचे मिसांव करचे मुखेलपण मेळ्ळा. आमच्या कामा जाग्यार आमकां लागल्या त्या मुखेलपणाद्वारे जेजून आमकां मिसांव दिला. तर जेजून आमकां खंयचे मिसांव दिला ते आमी समजून घेवया. ते मिसांव आमी सांत पेद्रो बरें जबाबदारेन पाळया. ते मिसांव पाळटा आसतना जायते कश्ट मेळटले, जायती दगदगणी मेळटली, जायते उणेपण आमकां मेळटले, जायते आयकूंक आमकां मेळटले. पूण कपाटीपण आमचे सांडया. आमचे थंय असले उणेपण सगळी बगलेक दवरया. उक्त्यान आमी जेजू लागीं सांगया. जेजू आमचे उणेपण कशें पेद्रो थंय असले उणेपण परिहार करताली, त्याच परी आमचेय उणेपण काडून उडयतलो आनी ताच्या मिसावांक आमकां जाय जाल्ले बरें योग्य व्यक्ती तो करतलो. ह्या खातीर बरें जेजूच्या मिसावांत बरें व्यक्ती जावन वांटो घेवचे खातीर सांत पेद्रो मारिपात जेजू लागीं ह्या मिसा वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. त्रिएका देवातय आमचो भावार्थ अनुसार सत्मुता देवाक सर पवित्र बापा सगळ्यांक दिवचा रचना Jesus Christa de gracia tuya Señor, lo pongo en el Señor, con pan de canzano
देवाचो मोगाळ पापूं ताच्या भुरग्यांची मागणी तो सदांच आयकता. आतां आमी सर सांत पेद्रूच्या नांवान आमची सर मागणी सोम्या समोर आमी दवरया. बापा, पोय सभेची जबाबदारी सांत पेद्रू मुखार तुवें पोय सभेच्या वडील पापसय बिस्ट आनी ह्या सगळ्यांचे ताब्यान दिल्याय. तांचे ताब्यान आसचे हे पोय सभे निस्वार्थपणी आनी मोगान सेवा दिवंक आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान मुखेलपण दिवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजाच्या फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी पाळटना कुटुंबाच्या व्यक्तींच्या आणि मनशा जिवाच्या गौरवाक पूरक जाल्ली सेवा दिवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या सांत पेद्रू कोपेलाच्या नववाड्याच्या बसक मागता. सर बुरकारां कुटुंबाच्या वडिलांक आनी सर वाड्याकारांक तुज्या आशिर्वादान भर. तशेंच परगांवांत वावुरच्या समेस्तांक ताळसो वावर करूंक कृपा लागी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या सर नैत आनी दर्यांत वावर करच्या सर ओवऱ्यांक तशेंच दोन आनी बोटीच्या मालकांक तांच्या वावरांत बरो प्रतिफळ आनी तृप्ती लाभय. सर वायटा विज्ञानांतले सदांच सांबाळ म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमकां जाय आसचें बरें वेळें सदांच आमकां लाभय. तशेंच आमच्या सर रायतांक तांच्या वावरांत दादोसकार लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या मागण्यासरांक सेवा दिवच्या आमच्या विगर बापांक सॅर एजाकांक आनी दर भयण्यांक तशेंच आयच्या संभ्रमांत वांटेरी जाल्ल्या सर एजाकांक तुज्या आशिर्वादानी कर आनी तांच्या मिसावो तांकां जैत लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. मुखार सर्तीच्या बापा, आमी तुका अर्घां दिता. फाटल्या जिवितांत तुवें सांत पेद्रू पात केला सर उपकार खातीर. आतां तुज्या समोर दवरली सर मागणी तूं आयकून घे. तुज्या भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादानी भर म्हूण तुज्या नांवी मागता. आमीन. Tuka has been
म्हज्या भाव भयणीनो ज्यांक तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावं दी म्हणून मागात देवा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवंक काडल्या त्या धना बराबर भाग्यवंतो पेद्रोची कटकदी विनवणी तुजे मुखार पावो तिचे वरवीं करे भक्तीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ही भेटोवणी करून तुका मानता तसली जावंक आमकां फावो कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सभे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापाक सर्वपदवेदार आनी सस्नांच्या देवाक सरकारी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कांय रीतीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरीत काळजाच्या उमळ्यांनी तुझ्या माधर दुतांक वंदिताव आमी पेद्रो भावा तू सारो सगळ्या वंती पावून त्याच भावार्थाची आमकां दिली समजोनी पेद्रो इस्रायलाच्या विश्वासी इलांतली घडलेली पवित्र सभा चलयली आनी सरयली पावून तुजो ताळो बळजां काय कसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो सत्री आनी गुरू तो जालो वेगवेगळे तरेन आपापले आपोवण्या परी ख्रिस्ती कुटुंबांत आनी राष्ट्राक एकठांयली शेकी त्याच भावार्थाक रक्त साक्षीतांनी दिली आनी विश्वासी साखराचें इनाम जोडले दोगांयनी या खातीर सगळो संसार उल्हासांनी संतोषान तांची किर्ती गाजयता आनी दर तुका सांगाती तुज्या महिमेचे कीर्तन निरंतरी एका साळ्यान आमी गायता पवित्र तुमचे सगळ्यांक तुझे रचना तुका वाकता कित्याक तुझे तावनो जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रतेच्या शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्र पावन उपजाता उदेश जावन अस्तंते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशापट जाव तूं जमयत आसाय देखून बापा खालचेपणी आमी मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्रते वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संचाक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून हो संस्कार आमी संभ्रमता तो परदीस जालो ते राती ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसान दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासतो समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसान दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्तीक कराराचें रगत
पालकाचे बक्षाने म्हणच्या तुमचे बसोत आणि सुनेस मुनशा बसोते वारावतेने हे मुजा उडासाक करात. Bawarto sugut berketuya. बापा आमच्या सोडवणेपासून तू तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टावर नसो ताच्या आनंदभरीत पुन्हा जिवानपण असो आणि सरका चढण्यासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो बरो ते तो ताची वाट पळून आसा देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्र पाव दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आता तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दया दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताच्या कुडीन आणि रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आणि जेजू सभे एक कुडू आणि एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नीक दानचो आमकां करूं आणि अशें देवाचे मये भोव भगवंत अवतार मुरयेच्या तिचो पती सांजुजेच्या तुझ्या भगवंत दुतांच्या आणि वैभवी रक्षकांच्या सांपेद्रोच्या आणि सुमेस्त भक्तांक सांगाती तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दयेसान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता. बाबा हे बळये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा प्राणचे संचार भगवंत बापाच्या लवेस आमच्या गोडे बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोड्या आणि मण्याला बराबर तुझ्या पुतान तुका आजून घेतलेले सगळे बरे संगती या संवसारान वणसरे तुझे पवित्र सभेक बवार्ता आणि प्रिती मोगान खिरे कर. तुझे हुजिरे एकठांय सगळ्या या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दय करून दिते ठाय. आमच्या धन्या भाव भयणीक क्रिस्त गतीन या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तान महिमा सांग तुझ्या रावसांत घे. ते आमी तुजी महिमा बघून सस्तां दररोज घडतल्या म्हणून आमकां भरोसो आसा. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्याच्यो सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वबंधन आनी वैभव तुका सस्नांच्या सस्ना. मौनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. तुझी खुशी
ते आमकां निवार दया करून या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींचे पागणे आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवशान अत्रेकनाक आमकां तुझ्या उदार काकोटी जर पातकांतली सुटय आनी जर आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या भवनाचेर दिश्ट घालय आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजभर चलयताय सस्तांच्या सस्तांक सोम्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती त्या शेळीच्या जेवणाक पयल्या आमी सर्व सुभागी नेमेल्या जाग्यांनी या जागेर आनी तशेंच क्रिस्तुसाचे मणयरी क्रिस्तुसाक वांटले देखून वॉलेंटियर्सनी दाय करना ह्या जागांक आपण बरोवन घेवन चार मुखार येवचें भक्तीन क्रिस्तुसाक ठेवन भक्त सांबाळूंक विनंती करता Sonia
घालूया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमच्या गवळ्या बराबर जेजूच्या बलिदानात आम्ही वाटो घेतला आणि ताची गूढ आणि रंगत आम्ही सेवल्यात. त्या संस्काराच्या गटायेन भाग्यवंतो पेद्रूच्या विनवणे सदा तुझ्या पवित्र सभेचो एकवट सांभाळूंक आणि तुवें विसलेल्या गवळ्या काल तुका विश्वासी रावूंक आम्ही भास दिता आणि भास पाडूंक आमकां करपा मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. वड्याचे सहमिलन अंतून पहिलो मेरी जोसेफ डिसोजाच्या घरात 4 वरांचे टेक्स आणि सहमिलन येऊन चारित्र्याचे दिवसुती 6 वरांच्या मिसाक नित्यादार पहिलो 7.5 वरांच्या मिसाक कॅथोलिक श्री संचलन. गेले तारीख राजमजुले दान 26,320 रुपये. या हप्त्यान मेडिकल फंडाक येयल्लें दान 9 सांबारेस वडो 1,000 रुपये. या हप्त्यान बेस्तार संजे 4:30 वरार स्त्रियांच्या मंडळीची मीटिंग आसा. सर्व संघांनी हजर जावंक विनंती. येवच्या शनिवाराच्या 7 तारखे संजे 6 वरार अडाम कुद्रुकोपेला मीस आसतले. तशेंच रेववेल्या मनमेसला संजे 4 वरांचे मीस आसतले. येवच्या आयतारा जुलैची 8 तारखे सकाळी 8:45 वरार ICYM परमानूर घटक तर्फेन अंबेडकर मैदानार वनमहोत्सव आचरण आसतले. या संदर्भी धर्मार्थ जडा वितरण आसतले. या कार्याक तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार. MCC बँकाच्या संध्यांची वार्षिक जराल जमत 2018 जुलै महिन्याच्या 15 तारखेर आयतारा संत सेबास्टियान जुबिली हॉल बेंदूर हांगासर सकाळी 11 वरार चलतले. बँकाच्या संध्यांनी ह्या जमतीक हजर जावंक विनंती. मोगाचो तुमकां समेस्तांक सान पेद्रोच्या फेस्ताची परबी हांव पटयता. सान पेद्रो मरिपात तुमकां तुमच्या कुटुंबाक लाभल्या सर्व बेसावाक देवाक तुमी आज या मिसाच्या बलिदानांत अर्घां दिली. मिसाचे प्रधान याजक जावन बेतवणी केल्ले आमचे नवेच याजक बाप त्रिशान तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देवाचे उतर प्रगट केल्ले आमचे पयलींचे सहायक विगार बाप निलेश त्रास्त तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना मिसाच्या साव भेटून आमचे सभेन भाग घेतले. आमचे निर्मला कॉवेंताचे छापले मलगडे याजक बाप वलेरियन तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचो आतां आमी एक ल्हानशी आराधनाची रीत चलून वता आणि त्या वेळार सान पेद्रोच्या नोवेन आमी करतल्या. ते जाल्लेंत निमाणें बेसांव आसतलें. ते जाल्या उपरांत आमी हर एकल्यानी हांगासर बसचें. एक ल्हानशें वेदी कार्य आसतलें. ह्या वेदी कार्या वेळी थोडे सन्मान कार्य आनी हेर थोडे आसतले. ह्या खातीर तुमी हांगासर रावंक आनी तशेंच सहकार दिवंक आमी उलो दिता. दिलगीर पडया सक्रामेंताचे आराधन करून देवान आमकां दिल्ल्या सर्व कृपे देना खातीर ह्या वेळार देवाक आमी अर्घां दिवया. सक्रामेंतांत हजर आसच्या आमच्या सम्याक
आमी आमचें समर्पण करया. आज तो सबक संपेद्रच्या मनाक ही परब ह्या मागण्या सलांत आमी आचरण करता आसतना विशेष जावन फाटल्या सगळ्या वर्सां देवान ताच्या आशिर्वादान आमचे भोंवतल्या सर्व कुरपे देण्या खातीर आमी ताका अर्घां दिवया. सक्रामेंतांतलो जेजू पवित्र पुस्तका मुखांत देवाच्या उतरा मुखांत उड्या रुपार आमचे सोबत हजर आसा. सोम्यान आमकां राखलां, सांबाळलां. सगळ्या वर्साच्या कुरपे देण्या खातीर देवाक ह्या संदर्भात आमी अर्घां दिता आसतना सक्रामेंतांत हजर आसचो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां आमच्या कुटुंबांक ह्या मागण्या सालाच्या संबंदीत जाल्ल्या 9 वड्याच्या हर एकल्यांकी ताणें अजून पर्यंत सांबाळ केला. हर एका म्हयन्यांत हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवंक ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखार आमच्या कुटुंबाक आनी आमकां गटाय जोडूंक देवान फावो केला. हे खंयसर कुरपे देण्याचो एक घडीभर आमी उडास काडया. कित्याक सगळें ह्या वर्सा ह्या म्हयन्यांत बरेंपण देवान आमकां फावो केला. असो उडास पडून सगळें बरेंपण देवाच्या पांयांत काडी ते सगळ्यांक आमकां आमी समर्पण करया. सक्रामेंतांत आमचे सोबे हजर आसच्या जेजू आमच्या कुटुंबाक आनी आमकां आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक वर्सनांक प्रायस्तांक उतर प्रायचांक पोटाचो त्रास सोडून परगमांत आसल्या हर एकल्यांक तुवें राखलाय, सांबाळलाय. विशेष जावन आमच्या कृशेंत तुजें वेसांव घालाय. आमकां आयिल्ली माडाची कीड तुवें ती पयस केल्या. तुज्या मजतीन न्हंयत जावं दी, दर्यांत जावं दी, वाव करूंक आमकां सुदाय तुवें फावो केलाय. आमच्या कृशेक बऱ्या पावसाचें देणें तुवें फावो केलाय. सगळें देण्या खातीर आमी तुका अर्घां दिवंक फावो. आमची जबाब अर्घां आनी ओफळां तुका सोम्या जेजू. हे मागण्याचें साल देणें जावन तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर सांपेद्रच्या मजतीन आमकां हर एकल्यांक राखल्या बसत न्हंयत आनी दर्यांत वाव करतले आमकां बरी सुरसुदाय तुवें फावो केल्या बसत गलागलेची माड्याची कीड पयस केल्ल्या खातीर आमच्या कृशेच्या वावरांत बरें भेडें तुवें आमकां दिल्ल्या बसत जगतमाच्या भुरग्यांक वजना बऱ्या फुडाराची वाट तुवें फावो केल्ल्या बसत बरें ह्या जग आनी दर भयणी आमच्या ब्रदर्स कुटुंबाक तुवें फावो केल्ल्या बसत आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्यांक बऱ्या भलायकेचें देणें तुवें फावो केल्ल्या बसत विविध रितीच्या वावरांत तुवें आमकां आदार दिल्ल्या बसत ह्या फेस्ताक बऱ्या रितीची तयारी करणे मिसाचें बलिदान भाग्य तुवें आमकां फावो केल्ल्या बसत विशेष आमच्या कृशेक सगळ्यां वरांच्या तुवें राखल्या बसत सर्व देण्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिता. ताची स्तुती आमी करता. अर्घां तुका सोनिया, अर्घां तुका दनिया, अर्घां तुका सांपेद्र आमा बसत विनंती कर. प्रार्थना ये सर्व बेदरांनी सदांची आमच्या देवा सांपेद्र तुवें पवित्र बेसो पयलो गवळी जावन नेमलोय. तुज्या गरजांनी बडबोदार जावन दिलाय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी सुनकतना ताच्या आदारान सर अनवरांतले आमकां सांबाळ. तुज्या गरजांनी आमी तुजो आदार स्वदेशें कर.
Sampai beri bawarta antara wong kam wokar. Tunji dana bersalai tai susna cha susna ke. Sampai ewat ya santa jatuh sama kerasani batin so apostol za. Presegi cara bercer sambil zongit gay. Tunji lagi ami beratan mata. Saya bergerak dalam pandangi. Amcaro rantuso adadi. Amci kutma surakshi sambar. Amca kutmani ekordani mayamot salai. Amka beri barai kiri. Amca kutsamara amka dopa. Dewati amsubabat badai. Amci pada puiskuru dewasani kagasomo kuru berkadadi. Atiami jini keputusan semesti sakri ke. Eke katolik apostolik provinsi Jibrimo. Sesnya masnya kubur angka balik. Kristus sesnya meripat. Amin. Sampai meripat dan cagar sangka tidak tanda pada limatnya. Pap saya bis berserbiar sekini dermikan. Jitu capau dan isolong syubo bertadairan prasaran bol di manmatang. Anwarakus ram ceritus sana amidek sandinastana dewatein patin yang citit dawaruna dairanam cekur susukam kang gadai di manmatang subawarta pergedikurum jusun tukabin slo til sujawace utar urben aikom tusopor sudungam kang kumok manmatang akhir Korean kwentu subawat tir sambarlai. Tășens ami sumieceri bavartă conson diu, tu de sosaiam ca o văcăr magda. Cătării pupi să bei săran văracă lătli sub și condărătau racă ni sămbar. Săgrământă de agenie măripat pupi să bei vișva sira vom căpca dar dimân magda. Adam tica schimat mi s-am Petru lugar de vacă Betăvia. प्रार्थना के देवा सांपेत लोक हमें मानकर तुस्तनात चिले हमें गिवन सुमिया सोपट लाभ करो तने तुझो मोक के दपरी आमी तुझो मोक करो तजबरी कतरी को विश्वचे विश्वासी संदेश जाऊं को जीवन को अनेक दिवस में सुमिया संगता सस्ता के सुत बगों कम काम को कर क्रिस्तान जा सुमिया बरी पाद आमेन सकरमेंट जेबे साहु जगते देवड़ा सकरमेंट में गीत तथा मिगविया Veci sacramenta ca tutea costum suugdas tu veam ca sodlai. Tuje sarana so forza dan sumchete ami bagi sarko. Tuja kudi chartera povit misteran kumar kuru. Amka daim pavukar. Zoji edan raskartai susna cha susna.
आयोजित Harry D'Souza, John Lawrence Bolt, Ullal Hoige. Hello. Gilbert D'Souza, Miracle Saint Anthony Bolt. Lancy D'Souza, Israel. São Paulo, पहिल्या वाड्याच्या कुटुंबाच्यानी ಒಟ್ಟು ರೂಪಾಯಿ 5050 ರೂಪಾಯಿ दिला. तसेच 6 सदस्य पहिल्या वाड्याच्या कुटुंबाच्यानी ಒಟ್ಟು ರೂಪಾಯಿ 3400 ರೂಪಾಯಿ. ರೂಪಾಯಿ 2000 देऊन सहकार दिला. अजित मोंतेरो देजरायवाडो, बैट्रिक डिसोजा इमानुएल बोर्ड, एडवर्ड डिसोजा जलप्रवीण बोर्ड, नामनाका म्हणून रुपये 2000 रुपये 1500 देऊन सहकार दिला. अलेक्स अच्चू, वजल डिसोजा सांपेद्रवाडो, औडल डिसोजा सेंट एंटोनी बोर्ड रुपये 1000 रुपये देऊन सहकार दिला. रवि प्रकाश डिसोजा, Michael Montero Maxi, Vivian Marshall D'Souza, Demetrius D'Souza, Dejita Delson Kalapu, Montu Martin D'Souza, Sunil D'Souza, John Vina D'Souza, Ambrose Vegas, Francis Pinto, Valerian D'Souza, Vincent D'Souza, C-Star Board Nirmarga. रुपये 500 देऊन सहकार दिला. अशोक डिसोजा, लियो डिसोजा, रोमन कुटेना, अशोक डिसोजा, गोविंद डिसोजा, किरण डिसोजा, रोशन डिसोजा, किशोर डिसोजा, वाल्टर डिसोजा, जॉर्ज मम्मी, वाल्विन डिसोजा, रोनाल्ड डिसोजा, प्रवीण डिसोजा, लियो कुर्तावाडो, जोसी पेरावो, अल्फोन्स डिसोजा, विलियम डिसोजा, रिचर्ड डिसोजा, हेस्टन, रोनाल्ड डिसोजा, गिलबर्ट लेक्सिला, Oswald Vegas Mano, Cyril John D'Souza, São Paulo Pelawado, Simon D'Souza, Alphonse Apu Kalapu, Stephen Bobler D'Souza, Ronald Fernandez, William D'Souza, Francis D'Souza, Ensign Peter D'Souza, Henry D'Souza, Felix Rose D'Souza, Surya Prakash D'Souza, Prem Prakash D'Souza, Stephen D'Souza Inna 550, Luis D'Souza, Elias D'Souza, Philip Peravo, Bazila D'Souza, Savili D'Souza, Vincent D'Souza Sampedroado, Ryan Raju, Michael D'Souza Miki, Henry D'Souza, Walter D'Souza, Josie Kutina, Rajesh D'Souza, Stephen D'Souza. रुपये 700 देऊन सहकार दिला. फ्रान्सिस डिसोजा. रुपये 300 देऊन सहकार दिला. लॅन्सी रुपिना डिसोजा, आर्थर सुनिक कुएलो. रुपये 250 देऊन सहकार दिला. डॉल्फिन मोली डिसोजा. रुपये 200 देऊन सहकार दिला. विजय मोंतेरो. जर तर दानिचं नाव चुकवलेला त्याला मुद्रित्या या सर्वांनी सांपेद्रोची विष्णू आशीर्वाद आणि तांका संजय कुटुंबाचे राव मागता भक्ती कथा गमनांक हांगासर सांपेद्रो मागण्यासराच्या
दफ्तराच्या भायल्यान आंगवणीच्यो वाती विकून आसात. हांगा भायल्यान सा पेद्रोच्या इमाजीक पेटोवंक तुमकां अवकाश दवरला. तो अवकाश तुमी सदुपयोग करचो. ह्या मागण्या स्थळाच्या पात्रोन सांता सांत पेद्रोची परब वडा डबजन आचरसूंच्या ह्या बागी संदर्भात हजर असलेल्या तुमकां सर्वांक फेस्ताची परबी पाठयता आनी देव बरी सांज मागता. आयच्या ह्या संभ्रमाचे दबाजीक अर्घां बलिदान भेटयलेले याजक बाब त्रिशान डिसूजा, बाब निलेश क्रास्ता, बाब वालेरियन हांकां गौरवान ह्या वेदीर बसका स्विकार करच्याक उलो दिता. तशेंच मानाची बसका घेवच्याक हांव उलो दिता आमच्या फिरगजेंतल्या निर्मला कॉन्व्हेंटांतली सुपिरियर सिस्टर एम्मा जोसेफ, बेथल कॉन्व्हेंटाची सिस्टर कार्मेन मिस्किट, एलोशियस बॉयज होम कॉन्व्हेंटांतली सिस्टर बेन्नी बारेटो, तशेंच भोव मानाचे सैरे जावन हांव बसका घेवच्याक विनंती करता आमचे फिरगस सहायक विगार बाब लायझल जॉय डिसोजा आनी तशेंच सेंट सेबॅस्टियन कॉलेजीचो प्रिंसिपल फादर एडविन मास्करेनस आनी आमच्या मोगाळ विगार बाब सदांच आमकां पाठिंबो दिवन आसचे आमचे संगी माया मोगान आसचे फादर डॉक्टर जी.बी. सेल्डाना हांच्या अनुपस्थितीत आयच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान घेतलेल्या बाब स्टॅनी पिंटो तुमकां व्हडा मानान आनी गौरवान ह्या वेळेर बसका घेवच्याक विनंती करता. सांत पेद्रो मागण्या स्थळाचे आडाणे तर्फे श्री हेराल्ड डिसोजा हांणी मुखली बसका स्वीकार करची. तशेंच नेत्रावती मीनगारा संघाच्या अध्यक्ष श्री विवियन मार्सेल डिसोजा हांणी वेदीर बसका घेवच्याक हांव विनंती करता. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಸುಂದರ ಉಳಿಯ ಇವರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ. वेळी असलेल्या श्रीराम मोगाळ उतरांनी आणि मानाच्या उतरांनी स्वागत करच्याक मुखार येता श्रीमान लुईस डिसोजा बोलायनी मायवाडो. तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. आज हांगाच्या आडळत्या मंडळीचे अध्यक्ष कारणांतर हांगासर नाम देखून तांची ती जबाबदारी म्हाका दिल्ल्या आडळत्या मंडळीक देव बरें करूं. आमच्या पवित्र सभेचो मुखेली जावन आसच्या सांत पेद्रोचें मागण्या स्थळ वा कोपेर फाव केल्ल्या दर्या देवाक हांव काळजांत जावन अर्घां दिता आसतना आज एक बरें वातावरण देवान आमकां फावो केला देखून त्या खातीर हांव देवाक बरेंच काळजांत जावन अर्घां दिता. आनी हें करूंक मिनत काडून मुखेलपण घेतिल्ल्या मोगाळ आमचे विगार मानादीक बाब मानादीक दोतोर जे.बी. सेल्डाना बापांक देव बरें करूं म्हणटा आनी ते परगांवांत आसात. तांणी गेल्लो उद्देश आनी चड योजना पंथा पावोवन देव तांकां बरी भलायकी दिवन सांबाळूं म्हणून मागतना तांच्या अनुपस्थितीर हांगासर तांच्या जाग्यार ह्या संभ्रमांचे अध्यक्षस्थान घेतिल्ल्या सहायक विगार मानादीक बाब स्टॅनी पिंटोक हांकां आडळत्या मंडळी तर्फेन हांव मानांचो आनी धनाचो हार्दिक स्वागत मागता. दुसरो तांचे संगी आसात सहायक विगार मानादीक बाब लैझल सोजू हांकांय मानाचो आनी गौरवाचो हार्दिक स्वागत मागता. आज प्रमुख मीस पेटयिल्ले आमचे जावन आसात नवे याजाक आतां सांत आंतोन आश्रयाचे सहाय्यक डिरेक्टर बाब त्रिशान
डिसोजू हांकां आडायत मंडळ तर्फेन मानान आनी गौरवान हार्दिक स्वागत मागता. हांगासर आसात पयले आमचे तरी आतां सैरे जावन आयल्यात कोडयाळ बैल ट्रस्टाचे सहाय्यक डिरेक्टर बापू निलेश क्रास्ता हांकां मोगाचो आनी मानाचो हार्दिक स्वागत मागता. हांगासर आमचे संगीत आसात आमचे आदले सहाय्यक विगार प्रस्तुत निर्मला कॉन्व्हेंटाचे चाप्लीन बापू वलेरियन रॉड्रिगस हांकांय माया मोगाचो आनी मानाचो स्वागत मागता. हांगासर आसात आमची निर्मला कॉन्व्हेंटाची वडील सिस्टर यम्मा जोसेफ हांकां आमच्या आडळत मंडळी तर्फेन मानान आनी गौरवान हार्दिक स्वागत मागता. तशेंच आसात सदांच आमचे संगी आसची आमची बेतनी कॉन्व्हेंटाची वडील भयण कार्मेल निस्कीत हांकां आडळत मंडळ तर्फेन परत्या अभिमानान आनी गौरवान हार्दिक स्वागत मागता. सिस्टर आसात आमचे संगी सिस्टर अनिता नतालिया एचएम सेंट सेबेस्टियन हायस्कूल इंग्लिश मिडियम हाची वडील देखून तिका हार्दिक स्वागत मागता. दयकन तांणी तिणें येवन हांगा वयर वेगळीर पोवपाचें म्हणून विनंती करता. तशेंच आसा सदांच आमचे संगी आसची आमच्या बेतनी कॉन्व्हेंटाची वडील भयण कार्मेल निस्कीत हांकां आडळत मंडळ तर्फेन परत्या अभिमानान गौरवान हार्दिक स्वागत मागता. तशेंच आसात येलोसेक्स बॉयज होम हाची सुपिरियर भयण बेन्नी बारटो हांकांय हांगाच्या आडळत मंडळ तर्फेन परत्या मानान आनी गौरवान हार्दिक स्वागत मागता. तशेंच वेदीर आसात नेत्रवती होळे मेनुगार संघाचो अध्यक्ष विवियन मार्शल हाका आडळत मंडळ तर्फेन हार्दिक स्वागत मागता. तशेंच आमचे संगी आसा आमचो मोगाचो कावन्सिलर सुंदरवळिया ताका हांव आमच्या कन्नड कुंगेंत ताका व्हरतो अभिमानाचो आनी मोगाचो माया मोगाचो ताका स्वागत मागता. कडेक हांगासर वरत्या व्हडा संख्यान ह्या सांपेदूरच्या कोपेलाच्या संभ्रमांक आयिल्ल्या फिरकतकारांक आनी भायल्या सैऱ्यांक आनी मोगाच्यांक सांगताच आसात आमचे हांगासर ब्रदर तांकांय आनी कुणीकांय बैतान आयल्यात सैरेतर तांकां सर्वांक परत्या गौरवान आनी अभिमानान स्वागत मागून म्हजी स्वागताची दोन उतरां संपयता. देव बरें करूं. तशेंच आमचे संगी आसात सेंट सेबेस्टियन कन्नड मिडियम स्कुलाची एचएम सिस्टर सेवरी हिणें मुखेल पोस्ट स्वीकार करीचे म्हणून हांव विनंती करता. स्कॉलर नांव चुकून गेलें मुक्षिया. वेदीचेर आसलेल्या मोगाळ सैर्यांक मानान आनी मोगाच्या उतरांनी स्वागत केलेल्या लुईस तुमकांय मोगाचो येवकार मागता.
तशेंच आमचे संगी आसात ब्रदर किरण क्रास्ता रेदोमतोरीस मेळाचे, तशेंच ब्रदर सूरज आनी ब्रदर नवीन हांकांय मोगाचो येवकार मागता. मोगाचें नांव देव पावणे एक व्हड तेंडेणे. आजकाल आमच्या कुटुंबांनी बारी उणेंच अशें आसता. आमच्या परिसरांत तें देणें जर कोणाकय फावो जालें तर व्हड तो संतोष मेळ्ळी आमकां. तसो संतोष आमकां भोगता आमच्या फादर त्रिशांत डिसोजाक आमचे संगीत देखतना. ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दित आसतना सांत पेद्रो मागण्यास्थळाच्या सर्व वाड्याकारांतर्फे बाब त्रिशांतांक सन्मान करून खुशी व्हरता हांव. ह्या वक्ताक हांगासर बाब त्रिशांतांची आवय बापायन जर आसात तर दाय करना मुखार येवच्याक विनंती करता. विकार बापानी हे सन्मान कार्य सर्व जातांनी सांगात आमच्याकडून चलून वरी जाई म्हणून हांव विनंती करता. आता तुमच्या मुखार सन्मानाची उतरां घेवन श्रीमती सरिता वेगस भगवान कुर्सावड. मोगाचें न्हू, ह्या वेळाचेर उलोवचेर जालेली उतरां जावन आसात. सांड जाला तुजी दर्या वेळेरी दोनी रुखाच्यो, सुमी देव तुका करूंक आशेता फागी मनशाचो. म्हाका व्हडलो संतोष भोगता आमच्याच परिसराचो आमचो मोगाळ भाव थोड्या तेंपा पयले ह्या जायती बेस घडच्याक फावो जाला. व्हड मेळ ह्या जात जाला. ह्या वेळाचेर सांत पेद्रोच्या मागण्यास्थळा तर्फे ह्या परिसराच्या देवपडचे तर्फे तांकां मान सन्मान करच्या ह्या वेळाचेर तांची वळख करून दिता. बाब त्रिशांत डिसोजा, मानेस लॅन्सी आनी मानेस रुपीना हांच्या सूख आसना भुरग्यां पैकी निमाणो. दावी शिकाप सांगतस देवाच्या आपोवण्याक वाडो दिवन मंगळूर BSCत भरती जाले. प्लॅटफॉर्म घरांत सुरविल्ले धार्मीक शिकाप, थंयच तावन पादवा कॉलेजीन PU शिकाप, उपरांत सेंट एलोशियस कॉलेजीन BA पदवेचे शिकाप संपयले. सांजुसे सेमिनारी जेपू हांगासर तांचे तात्पुरतो आस्त आनी देवशास्त्र शिकाप जोडले. नारावीन एका वर्साची रिजन्सी सेवा दिल्या आनी बोजाल फिटर्सीन देवकोण्याची सेवा दिल्या. प्रस्तुत याचेकी जिविताची मिसाम सांतांतोन आस्ट्रो जेपू हांगासर क्रांते आसात. बाब त्रिशांताक आमी सर्वां ल्हानपणांत वळखता. कश्टी जिवीत म्हळ्यार कितें म्हूण तांकां कळीत आसा. वाड्यान आनी फिटर्सीन तांचो भाव आमी पळयला आनी ते सुरसुरीत स्वभावाचे. तांकां देवान साबार तालेंतांनी भरल्यात. जावं खेळां, जावं शर्मावान, जावं वडकोंच्यान, जावं इश्टागात करच्यान ते हुशार. आमच्या फिटर्सीच्या युवा संघटनान तांणी वावर केला. ते सर्व मोगाचे मनशाक तांच्या पयल्या मिसावांच्या संभ्रमा दिसा मोगान आयिल्लो लोक सुसास. बाब त्रिशांत तुमचे मेळ आमच्या फिटर्सीच्या साबारान मेळ पंगसा. तुमचे याचेकी जिवीत आम्हा सर्वांक बेसामानी भरू. तुमच्या कुटुंबाच्यान तुमी एक देणे तर तुमचे मुखले सगळे जिवीत बरे जावं म्हूण आशेता. तुमचे खातीर आमी मागता. सांत पेद्रू आनी सांत सेबेस्त्यान तुमच्या मिसामान सदांच तुमचे पासत देवा लागीं विनंती करूं म्हूण मागता आनी तुमकां सर बरे आशेता.
स्वीकार केलेल्या बाप्त्रिशान तुमकां देव बरें करूं आणि या सन्मान कार्यात भागी घेतलेल्या सर्व जगबापानो आणि जगबाईनो तुमकां देव बरें करूं. आता सन्मान स्वीकार केलेल्या आणि आमच्याच परिसरात लहान व्हड जाल्लेल्या बाप्त्रिशान तुमची बोगडां आणि फेस्तोचो संदेश आमकां दिया म्हणून तुमचे लागीं खात्रीपणी विनंती करता. बापाक तशेंच सहायक विकार बापाक हांगासर येवन ह्या मिसाचे प्रधान मिसाचे बलिदान पेटोवंक अवकाश कर दिल्यात. हे मिसाचे बलिदान पेटोवंक आनी हांगासर सन्मान स्वीकार करून व्हरतो संतोष भोगता. कित्याक हे घर मागण्यांचे घर जावच्या पयलें हे घर इस्कॉल जावन आसलें आनी ह्याच घरांत आमी शिकल्या वंदन तावन आयतान क्लास म्हणसर हांगाच शिकले वस्तू उडासर आमकां सर्वांक आसा. एका वेळार जन्माय जोडले हे घर आतां देवाची जमवाय कितें आसा त्या देखून धन्य देवाक हांगासर येवंक अवकाश करून दिल्याक हांव अर्घ्य दितां. परत एक फावटी तुमकां सुमेस्तांक फेस्तांचे शुभाशय पाठयत आसतना हांगासर आपोवन म्हाका सन्मान केल्या की देव बरें करूं म्हणटा. आतां प्रस्तुत हांव सांत आंतोनी आसल्यान थंयसर आसा तांच्या विशयांत इल्लें म्हणून सांगायचें आसा. थंयसर तुमकां येवंक सर्वांक मोगाचो स्वागत आसा. आनी त्या आसल्यान लागपाक 300, 350 वा 400 लागलेली जनां आसात. कोण ती जनां ती सगळ्या आमच्या पर्यंत मनशां पूण सगळां तो एक सूर आसली आनी कोणाकी नाका जाली सगळां तो मोतीर नातली वस्तू पिड्याचो आसा आनी थंयसर सेवा करून म्हाका वस्तू व्हरतो संतोष भोगता. हरी एका दिसा थंयसर काम आसा जाल्यार तुमचो लोक मोगाळ्ळो बऱ्या रितीन उलयता बरें करून पळयता आनी बाजार थंयसर बरें आसा. तुमकां सुमेस्तांक थंयसर मोगाचो स्वागत आसा. रावोंक न्ही पळोवन थंयसर एक दीस येवन तुमी त्या आस्त्याच्या थंय निराशेच्या सांगाता रावयेक एक उलोवया तांच्या सांगाता आनी म्हाकाय पळयल्या बरें जाता म्हाका तुमकां पळयल्या बरें जाता. त्या देखून परत एक फावटी तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. फादर त्रिशान सदांच तुमचो सहकार आशेता. तुमच्या मागण्यांत आमचो सर्वांचो उडास दवरा. देव बरें करूं. आमची भुरगीं आमचे दायज ती सदांच सुडसुडीत आनी ताळेंतांनी ग्रेस्त. 10वी तशें PUC परीक्षेंत चडीत अंक जोडलेल्या भुरग्यांक ह्या संदर्भी आमी सन्मान करूंक कशी व्हरता. आनी हे प्रोत्साहन कार्य चलोवन वचच्या बाब लायझेल जॉय डिसोजा हांचे लागीं हांव विनंती करता. सेंट एलोशियस PU कॉलेजीन 2nd PUC विज्ञान विभागान उत्तीर्ण जावन 85% अंक जोडलेल्या सांत पेद्रू वाड्याच्या श्री डेमेट्रियस आणि श्रीमती सिंथिया डिसोजा हांची धूव कुमारी डेझल सिमेल्डा डिसोजा हांणी मुखार येवचे आनी पुरस्कार स्वीकार करचो. सेंट सेबॅस्टियन हायस्कूल हांगासर शिकून SSLCन उत्तीर्ण जावन 88% वाड्याच्या श्री माउरिस आणि श्रीमती अनिता डिसोजा हांची धूव कुमारी स्टेफनी ॲरन डिसोजा हांणी मुखार येवचे आनी प्रोत्साहन स्वीकार करचो. विद्यार्थी पुरस्कार चलोवन व्हेलेल्या बाप लायझेल तुमकां देव बरें करूं. आतां तुमचे जावन आमकां संदेश दिवच्याक विनंती करता. वेदिरसच्या मनाच्या सैऱ्यानो तशेंच सर्व म्हज्या मोगाच्यानो तुमकां पयलें ह्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. आनी हांगासर सांत पेद्रूच्या मांडाक आमी परब आचरण केला. तो सांत पेद्रू तुमच्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबा जिवितांत देवा कडेन विनंती करून तुमकां कृपा धाडूंक हांव मागता. आनी मोगाच्यानो हांगासर संघटीत वावर जाता देखून तुमचो णव वाड्या घरांचो जावं पुरो मीनगार संघा जावं पुरो खंयचेय तुमी सांगातेन हांगासर वावर करना तुमचो एकवट तुमी दाखयता आसतना तसो एकवट मुखल्या जिवितांत भावार्थी जिवीत बांदूंक आनी भावार्थी जिवीत घट जावन तुमकां सर्वांक आदार जावं म्हूण आशें परत तुमकां बरें मागता आनी अवकाशा खातीर देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं फादर लायझेल तुमकां. आतां आयच्या दिसाचे संभ्रमीक मिसा वेळार आमकां प्रसंग दिल्लेले जावन आसात. बाब निलेश क्रास्ता आमचे आदले सहाय्यक विकार आमकां फेस्ताचो संदेश दिवच्याक विनंती करता. आनी मोगान फिरगस कारण पयल्यान पयलें तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या संभ्रमाक तुमी उडास दवरून म्हाका आपोवणे दिवन तुमच्या संतोशांत वंडेरी घेवंक म्हाका अवकाश कर दिल्ल्या खातीर
दुसऱ्यान वरतो संतोष भोगता आयच्या दिसा ह्या कपेलांत येदो व्हड सांको पळयता आसतना फाटल्या वर्सांनी हांगासर मिसाचें बलिदान आराम केले तरी हांव चिंता जायते फावटी हांगासर मिसाक आयलो जाल्यार पयले फावटी येदो व्हड सांको हांगासर पळोवचे ते मात्र बऱ्या रितीन तयाराई करून भोव अत्तबरीत रितीन मिसाचें बलिदान भेटोवंक तशेंच हांगाचे वेदीचे कार्य आनी हर संकटी तुमी बऱ्या रितीन हांगासर मांडून हाडला ह्या खातीर तुमकां आमी शाबासकी पटयता आसतना जे कितें तुमी सांगाता येवन सांपेद्रूची मजत आदर्श घेवन ताचे द्वारे कितें ताच्या मजतीन तुमकां लाभलेल्या बेसावां खातीर तुमी अर्गां दिवन जे कितें बरें काम तुमी करते आसात मुखल्या दिसांनी आजच्या कितोडच्या मापान करूंक सांपेद्रूची मजत तुमचे सगळे आसूं दी सांत सेबेस्तियानचे मजत ते सगळे त्रिएक देव तुमकां समेस्तान आशिर्वादांनी बेसावांनी मरुदी म्हूण मागता परत तुमकां समेस्तान फेस्ताची परबी देव बरें करूं. फादर निलेश क्रास्ता आयचो आपुरबायचो शर्माव दिलो तशेंच आतां आमकां मोगाचो संदेश पाठयला तुमकां काळजांत देव बरें करूं. आतां आमचे संगी आसात निर्मला कॉन्व्हेंटाचे चापले बाब वालेरियन पिंटो तांणी आमकां उद्देशून दोन उतरां उलोवंक हांव विनंती करतां. सांपेद्रू विशयांते चिसून म्हणलें तुवें तुज्या भावाक तांतिरासान सोडल्या उपरांत उरिल्ल्या तुज्या भावंडांकय दृढ कर. सांपेद्रू भावाक दृढ कर सो तो सांत सावन आसा. इतल्या व्हडल्या संख्यान तुमकां हांगासर ह्या जाग्यार पळोवन आमी संतोश पावता. लागीं 40 आनी 6 वर्सां पयले ह्या जाग्याक आमी आयिल्ल्या आनी त्या वेळा हांगासर रस्तोय सरोन येवंक आसलो आनी आज तुमकां इतल्या सुबीत तरान हे सगळे फेस्ताचे कार्यक्रम उपरांतले कार्यक्रमान हाडला. परतो भक्ती जेजूच्या मोगाचो जेजून ताचे विश्वास दवरलो तशेंच जेजू ह्या सांतामुरे फाटे तुमच्या जिवनांती सगळेचे विश्वास दवरूंक हो गुरुदेव म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्ताक बरें संतोश भरीत आशिर्वादाने भरिल्ले देवाच्या कृपेचे फेस्त मागता. बरो पावस आसलो सकाळी आज आतां दनपरा उपरांत बरो आसो फोव केला. हे व्हडले आशिर्वाद सांपेद्रूचे म्हणून आमी मानून घेवचे आनी ह्या कार्यक्रमाक आमकां आपण दिवन येवंक अवकाश केल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. सोम्याचो आशिर्वाद तुमकां देव बरें करूं. तुमच्या मागण्या खातीर तुमकां देव तुमच्या कुडीक बरी भलायकी तशेंच तुमकां मदीं समाधान सदांच आमचे संगी तुमी रावा आमचे पासून ती मागा म्हणून तुमचे लागीं परत हांव देव बरें करूं. फादर वालेरियन पिंडो भक्तीका लागीं एक खालती विनंती दया करून वेदिकार हे ल्हान आसा थोडेच वेळान हे संपता कोणेच वचनासतना जेवण स्वीकार करूनच वेचाक विनंती आसा. सुधारण संघ उडिया होयगे संबंधित व्हड्या घरामध्ये आसा केल्या कॅरम बोर्ड चेस आणि क्विज ह्या स्पर्धेनी विजेत जाल्ल्यांक बहुमान वितरण करच्याक हांव विनंती करता. आयच्या कार्यक्रमाचो अध्यक्ष जावन आसता माननीय फादर स्टॅनी पिंटो लागीं आनी ह्या कार्यक्रमाचे बहुमान वितरणाचे विजेत्याची नांवां वाचच्याक मुखार येता श्रीमती मॉली मंतेरो सान सेबेस्टियन तिसरो वडो. स्पर्धेचे स्पॉन्सर जावन आसात श्री लॅन्सी डिसोजा भगवंत कुर्सावडो नाव नाका इतर. ह्या स्पर्धेच्या विजेत्यांची नांवां ह्या परीन आसा. कॅरम स्पर्धो जेम्स पयले भोवमान अरुण आनी नवीन सांत सेबेस्तियान पयलो वडो. दुसरे भोवमान नवीन आनी अशोक जेसुराई वडो. लेडीज पयले भोवमान प्रमिळा आनी लिडिया सांत सेबेस्तियान पयलो वडो. दुसरे भोवमान
स्पर्धो जेम्स रोनाल्डो मोंतेरो भगवान कुसावाडो. दुसरे बहुमान हेराल्ड डिसोजा भगवान कुसावाडो. लेडीज लिडिया सान सेबेस्टियान पयलो वाडो पयले बहुमान. दुसरे प्रामेला सान सेबेस्टियान पयलो वाडो. क्विज पहिले बहुमान सरिता वेगास भगवान कुसावाडो. दुसरे लाविना फराओ सान पाउलो वाडो. देव बरे करून फादर स्टॅनी पिंटो तुमकां बहुमान वितरण केला. आमच्या फेब्रुवारीचे मोगाळ विगाड फादर डॉक्टर जॉन बॅप्टिस्ट सेल्डाना सदांच आमचे संगी आसात. सदांच त्यांच्याही कामात आमकां सहकार दितात, पाठिंबो दितात. आपल्या मोगाळ उतरांनी आम्हा सर्वांची मोनांतली जिखल्यान. पूण आज ते आमच्या मदेकात नात, पयशी लागा अमेरिका गांवांत आसात. तांच्या अनुपस्थितीत आमच्या ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान घेतलेले आसात आमचे फेदर सहाय्यक विगाड बाब स्टॅनी पिंटो. हांचे नांव आतां दोन उतरां दिवन आमकां उद्देशून उलोवंक विनंती करता. ब्रदरांनो, सिस्टरांनो, सुमेस्त भक्तिकांनो आनी तशेंच सान पेद्रोच्या वाड्याक संबंदीत जाल्ल्या सुमेस्त वाड्याकारांनो, पयल्यान पयलें तुमकां सुमेस्तांक ह्या क्रिस्ताचे बरबी पटयता, उल्हास पटयता. ह्या वर्सा माटो तिकेशे व्हड जाला. 150 चेअर आमी एक्स्ट्रा हाडल्यात. भायर एक बरीशी टीव्ही गेल्या, कित्याक म्हणल्यार पोरुंच्याकी हांव न्हिलो लोक चड आसा. मात्र न्ही, पोरुंच्याकी हांव न्हू जेवणी चड आसा. विशेष जावन मीनुगार सांगा तांच्या तर्फेन जेवणाची विलावारी तांणी केल्या. तांकां ह्या संदर्भात देव बरें करूं म्हणटा. बरें रुचीक जेवण तुमकां दोदोशी करच्याक ह्या वर्सा तांणी तयार केलां. अशें म्हणल्यार वर्सान वर्स आमची भक्त आनी आमचो एकवट सोडून आसा. ह्या वर्सा सान सेबेस्टियान पयल्या वाड्या तर्फेन विशेष जावन एका संदर्भार हांगासर मरिया गेम्स टीम आनी थंयसर बारिश ट्रॉफी क्रिकेट पंद्याट केल्लें, स्त्रियांचो आनी तशेंच दादल्यांची क्रिकेट. ताचे उपरांत हांगासर तांच्याच वाड्या तर्फेन ह्याच पेद्रोच्या कोपेलांत चेस, कॅरम आनी क्विज आनी हेर स्पर्धा आसा केल्ले. म्हणजे हांगासर जीव आसा, जिवाळ आसा. विशेष जावन फाटल्या वर्सा हांव हांगासर येता आसतना तुमी मागोवंक सांगिल्लो एक उपकार म्हाका आमची उडास आसा. विशेष जावन आमच्या मानेस्त लुबिसामाने सदांय म्हाका सांगचे आसा, बाजार एक माडाची कीड आसा, ताचे पासून तुमी माग जाय म्हणून हर एक आराधना वेळार ताचे पासून हांवें मागिल्लें आनी खंडीत जावन आज परतरान ती कीड नापयत जाल्या. आनी दुसरें जावन सबार जाणांनी म्हजे कडेन विचारलेलें, विशेष जावन आमची लाविना सबुरकार तिणें सांगिल्लें आमच्या न्हंयेक दिल्ले खुबे जावन ती फादर येयले मागाव म्हणून. हांवें विचारून तांचे कडेन जाल्ले खुबे म्हाका हाडली म्हणून. तरी पूण वर्सभर सुमार कोटी विचार नासतना खुबे दराबस्त तिणें हाडलेल्यात. देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फकत खुबेनी मासली सबार जाणांनी हाड दिल्या. खंडीत जावन सान पेद्रोचे कडेन कितें आमच्या मजतीन मागलां तें खंडीत जावन हांगासर फावो जाला. विशेष जावन ह्या वर्सा हांगासर एक मीनुगारार संघा उद्घाटन जाल्लें तुमकां कळीत आसा. तांच्या तर्फेन सबार बरीं कामां हांगासर जाते आसात. ह्या वर्सा विशेष जावन जेवणाचो तांणी मोठो वांटो तांणी वयसून घेतला आनी हाचे सगळे हांगासर वावुरते सकट संघ जाणांक हांव आभारी जावन आसा. ब्रिगेडीच्या उद्धार करते खातीर, कोपेलाच्या उबेदार करते खातीर तुमी हांगासर वावुरते आसात. ह्याच वर्सा हांगासर बायल्यान आमी सान पेद्रोची एक बरीशी इमाज तयार केली. बोटेकारांनी हांगासर ती इमाज दान कर पूण सकट तुमी हांगासर 500 जातात. सान पेद्रोची इमाज जावच्या तुमकां फावो जावच्या. देखून मोगाच्यान हो एकवट मोग सदांच आसून दी म्हूण तुमचे खातीर मागता. ह्या वर्सा भोव शिस्तेन भोव बऱ्या रितीन हें कार्य मांडून हाडिल्ल्या कोपेलाच्या समितीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार सुमार 4-5 मिटिंगां हांगासर दवरल्यांत आनी इतर त्यांनी दवरलेली.
म्हाका इल्लेशें बे आसलें विगारपाक ना कशें घडटा की खाल जाता की म्हणून पूण कितेंच जायनासतना कितेंच घडनासतना पावसाची आमी रजा दिल्या देखून भोव बरे रितीन हें कार्य तुमी मांडून हाडलां देखून हांव तुमकां सगळ्यांची शाबासकी पाठयता विशेश जावन बऱ्या खावेऱ्याची लितुर्जीची हें वाठाराची नितळाय सबाई जेवण हें सगळें बरें तुमी मांडून घेतलां जबाबदारी मांडून घेतल्या तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಜರಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸುಂದರೊಳ್ಳಿಯ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ देखून परत एक पुढे तुमकां फेस्ताचे शुभाशय पडयता ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸಕುರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಿವು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾದರ್ಶಿನಿ ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ तुमकां सुमेस्तान फेस्ताचे शुभाशय पडयता घट्ट जोवा आणि तशेंच फेस्ताचे संतोष हेरांक खास हारून मागून पदार जे विचारना पत्रापण सांगला म्हाका इल्ले फोटो धाडी जे कितें घडटा म्हाका सांगचे म्हणून सांगला तुमकां शुभाय सारे सांगचे म्हणून सांगला तुमकां तांच्या तर्फेनी तुमकां फेस्ताचे शुभाशय पडयता विशेष जावन तांच्या मिसावा खातीर तुमी मागात म्हणून तुमकां परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा सुमेस्तांक सगळ्या मजतीन देव आशिर्वादांनी करून मागता आमेन संदेश दिवन आयचो अध्यक्ष स्थान सोबयलेला फादर स्टॅनली पेंटो तुमकां काळजांतान देव बरें करूं आनी तुमचो आभार मानता आतां आमी सेंट गोयच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागो हांव विनंती करता फादर वालेरियन पेंटो हांकां दायकर सोमेस्तानी घडीभर उबे रावचें बाबा तुवें दिल्ल्या वर्ते देण्या खातीर तुका आमी कापडयता पवित्र सभेक तुवें दिल्ल्या वर्ते देणे सांपेत्रू कोटोवची सगळी जताची देणी आशिल्ली सगळ्या आपोस्तलांकय सांगता घालून पवित्र सभेक ताणें पयलें मुन्यारपण मुखेलपणाचें तें घेतिल्लें तें उणासामी करता तो सतीभोक्ताच्या जिवितांत सोम्याक बाबात उसारच्यांत मात्र न्हय सोम्याता बरेपण जोडकान घेवन येवची सक्ती वतो ताजे लागीं विनंती कर मागिल्लें तें ताणें दिलां म्हणचें म्हणून आतां आमी आयकलें ही बघून सदा हांगासर आशिल्ल्या ह्या जेवणाचेर सोम्याची सुद्दां आशिर्वादाची सर तूं मागून धाड हें जेवण तयार केल्ल्या हर एकल्याकय बऱ्या भलायकेचें देणें दी स्पॉन्सर्स केल्ल्यान पावल केल्ल्यान आदार दिल्ल्यान ह्या सगळ्या कार्यक्रमांत वांटले जाल्यार हर एकल्याचेरय तूं आशिर्वाद कर हें बरें जेवण आमी सेवता आसतना हें जेवणय संवसाराचें कुडीक आमकां उपकारता तें खरें अत्मीक सर्गीचें जेवणय सदांच ह्या भक्ताच्या मजते मरे फादर म्हाका हो कर आनी आमची जिणी कुरपेची शिगुणाची बऱ्यापणाची साव दी हें जेवणय आमकां घटाय आनी बळपटो दी आनी हें जेवण सुने जेजू क्रिस्त तुज्या पवित्र रक्तान आशिर्वादीत कर बाबाच्या पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन जेवणाचेर आशिर्वाद मागलेला फादर वालेरियन पेंटो तुमकां देव बरें करूं आयच्या फेस्ताच्या संभ्रमीत जेवणाचे प्रायोजक जावन आसात सगळो खर्च ताणें वैसून काडलेला ही जावन आसा श्रीमती रोजलिन गोन्साल्वेस मुंबय हांकां भरान एक ताळयो पडोवन तुमी देव बरें करूं म्हणचें आनी तुमच्या सदांच मागण्यान तिच्या बऱ्या भलायके पासून मागो ताणें विनंती केल्या हांच्या उदारपणान आमी देव बरें करूं म्हणटा तांच्या ह्या प्रायोजकांक जावन रावल्यार तांकां देव बरें करूं म्हणटा हांच्या कुटुंबा तर्फे कोणी कुटुंबाचे सांगणे हांगासर आसा तर दायकर मुखार येवचें आनी फादर वालेरियन आतां फुलांचो मान स्विकार करीचे म्हणून हांव विनंती करता अकरेच्या हंताक आमी पावल्या आतां सगळ्या कार्यक्रमांक आदार दिल्ल्यांक देव बरें करून धन्यवाद पाठोवंक मुखार येता श्रीमती लाविना फेरावो गोरकार सांव पावलो पयलो वाडो मोगाच्या तेजर बापानो दर गोयन्यानो आनी सोमेस्तानो
आणि या आमच्या मागण्या सालाच्या पात्र सांपेद्रोचे परब वडा दाबाजान हांगासर आमी आचरसिले. या संदर्भी हांगासर आजाराच्या सोमेस्तान देव बरें करूं म्हणून खुशी व्हरता. या संभ्रमाच्या अर्गा बडितान भेटयल्या बाब त्रिशाल डिसोजा तुमकां सोमेस्ताच्या नांवान देव बरें करूं. ते आत्मीक जतन घेवन या कपेलाच्या बरेपणा खातीर सदांच वावुरच्या विगारपाक फादर जी.बी. सर्टना हांकां तांच्या अनुपस्थितीत देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या सवे वावुरच्या बाब स्टॅनी आनी बाब लायसी हांकां सोमेस्ताच्या नांवी देव बरें करूं. आयच्या फेस्ता दिसाक अर्ताबरी शर्माव दिल्या बाब निलेश ट्रस्टा तुमकां देव बरें करूं. या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतल्या बाब वलेरियन पिंटो तुमच्या आजारपणाक सोमेस्ताच्या नांवी देव बरें करूं. या संभ्रमात आजाराच्या 3 गोविंदाच्या वडील सिस्टर कार्मेन, सिस्टर एम्मा जोसेफ, सिस्टर सिल्वीन आणि सिस्टर अनिता नतालिया आणि सर धर्मबहिणी तुमकां सोमेस्ताच्या नांवी देव बरें करूं. वर्सामध्ये घरी एका मिसा वेळार पाद्र्याबाद आणि धर्मबहिणी आपोवन हाडची जबाबदारी आपल्या स्वांत कुशेन वयसून पालतेल्या श्री नवीन बेगस गुरकार जिजुराय वाडो इलेक्ट्रिशनाचे दुरस्तेचे काम धर्मार्थ करच्या श्री हर्बर्ट डिसोजा बॅटरी आणि इन्वर्टर धर्मार्थ सर्व्हिस करच्या श्री आयवान ॲक्टिव्ह बॅटरीज हांकां आडलिता-तर्फे देव बरें करूं. या संभ्रमाच्या यशस्वी कारण जाल्ल्या कपेलाक संबंध जाल्ल्या नोवडेच्या गुरकार आणि प्रतिनिधी आणि सोमेश कुटुंबाच्या देव बरें करूं. आयच्या दिसाचे संभ्रमाचे जेवणाची व्यवस्था आणि जबाबदारी वहिशिल्ल्या नेत्रावती मीनुगारा संघाच्या अध्यक्ष आणि सर सांग्यांक देव बरें करूं. आयच्या वार्षिक फेस्ताच्या जेवणाक दानी रुपान सहकार दिला श्रीमती रोजलिन गोन्सालीस मुंबई तिका देव बरें करूं. तशेंच आमकां सहकार दिला श्री लॅन्सी डिसोजा इस्रायल हांकांय देव बरें करूं. अंतर सोबयल्या बेतेल गोवंताच्या धर्मबहिणीक तशेंच ब्रदर किरण, ब्रदर सूरज आणि ब्रदर नवीन तुमकां देव बरें करूं. आमच्या या मागण्या सालाक जागो दान दिल्ल्या श्री आणि श्रीमती पी.एम. डिसोजा हांच्या आत्म्याक आमी ससनाचो विशय मागता. सांगाताच या कुटुंबाचो आभार मानता. स्थलीय कॉर्पोरेटर सिंदरा पुलिया वाटेचे आणि कपेलाचे भवानी तलायकन दिल्या देव बरें करूं. महत्वाचे काम तशेंच पुस्तकां मंडळ केल्या निर्मा एरेंजर्स लायटिंग्स आणि साऊंड सिस्टम्स वडसून दिल्या एंजल साऊंड सिस्टम हांकां देव बरें करूं. आज आमकां रुचीक जेवण तयार करून सहकार दिल्या नानोस केटरर्स आणि तांच्या सगळ्यांकी देव बरें करूं. आयच्या संभ्रमीत मिसाच्या लितूरचे वांटेली जाल्ल्या सर्वांक आणि गायन मंडळी आणि वजंत्रा केलेल्या वेनिसाक देव बरें करूं. फेस्ताक आदार दिल्ल्या सर दानीक आणि इता चिंतकांक काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. फोटोग्राफी केल्ल्या डेल्का स्टुडिओ फसकुरण मिडिया हांकां देव बरें करूं. नांवां वाचून सांगतना घुसफोट जावन चुकून गेल्यानंतर गायकन बोगशिया. आता जेवणाची मांडावळ गायकन सोमेशांनी पयलें आमच्या धार्मीक भाव भयणी जेवण स्वीकार करून बायला कावंटर लागीं सहकार दिवचो. धार्मिकांचे जेवण स्वीकार करून जातच बायल्या माटवान बसलेल्यांनी सोमेशांनी जेवण स्वीकार करचे आणि हांगासर भितर तावन बायल येताना घुसफोट गडोळ जायनासतना एक लायन करून बऱ्या रीतीन तुमी जेवणाक बसत जाय म्हणून हांव विनंती करता.